कापय ओय गोबे मागे यो आयज आसा आमी सालिगांव मुड्डावाड्यार जो सालिगांवच्यान डॉक्टर विलीच्या घरा कडल्यान मेन रोड टुवर्ड्स सांगोळडा जो कनेक्ट करता पळय हांगासर चडांत चड खूब विलेजस होच रोड घेता ड्यू टू हेका लागून तेंची सगळीं शेतां हांगासर आसा आनी ट्रॅक्टर व्हरपाक जा गाडयो अश्योच वयता ट्रक बीन सगळे अशेंच वयता पूण आयज तुमी कंडिशन पळयता ह्या रोडाचें कितें जालां तें हांगासर मुद्दाम ताका फूल हो जो बांद आसलो तो व्हांवून गेल्लो आसा सो पंचायतीच्या नजरेक हाडपाक सोदता की हो जो रोड पळय जर हांगासर व्हांवून गेला हो बांदा वयलो तो मातसो पळोवन घेवचो कित्याक म्हाका दिसता पंचायतीन लास्ट जी ग्रामसभा जाल्ली तितून ऑलरेडी हेंच्यांनी डिस्कशन केल्लें की हो बांद आनी रोड आहा पळय हो सारको करता म्हणून पण अजून पासून तेंचे कडेन कांय काम जावना सो हांगासरले विलेजस आसा पळय शेतकार मुद्दम शेतां दाखय ही शेतां जाय तांकां आनी उदक तांकां कशें भरला तें ही शेतां पळयान मुद्दाम ही सगळी शेतां हे सायडीक प्लस हे सायडीक दोनूय सायडीक शेतां आसा शेतकार आनी ह्याच मेन रोडाच्यान हांगासर हांगासरल्यान सगळे ट्रॅक्टर बीन वयता आनी सगळे ट्रक बीन वयता सो हे कंडिशन आयज जाला सो चडांत चड हांव जाता इतले बेगीन रिक्वेस्ट करता की हांगासर हे रोड जावचो नाल्यार लोकांक हांगा शेतां करपाक मेळचे ना सो हे शेतकारूय आसा पळय शेतान येता सो तांकां शेत रोवपाक मेळचें ना पिड्यार जाला सो लोकल पंचायत बॉडी तेजे कडेन मागता पंच मेंबरा कडेन इवन सरपंचा कडेन सालिगांवच्या की तांकां तें मातशें जाता इतलें बेगीन करून दिवचें आनी तांकां शेतां लावपाक मेळचें कितले दीस जाले ते 8 दीस जाले आनी तुमकां शेतां ही सगळी पिड्यार जातली हे करिना जाल्यार नाल्यार सगळें उदक फूल शेतां बुडटली आं सगळे लोकांची सगळे कितें कितें ह्या वाळ्यांतल्यान हय कांयच ना ताका कांयच ना बापूय ना आनी बापूय ना तो टॉयलेट आमकां शेतान काम करताना सगळो वास येता हांगासर न्हय आनी हेका कोणूच कांय पळयना हेका आवय बापूयच ना हेका आतां कितलीं वर्सां जालीं दिसता ताका आवय बापूयच ना कसले आजार आनी फूल सारकी झाडां बिडां कोसळ्या 12 टनाचे ट्रक बीन हाडटाले वर्ष 12 टनाक व्हडले व्हडले ट्रकां बीन हें करूंक लागलो आनी हो रोड जाला म्हणजे मेन म्हणजे केन्ना एक्सिडंट जालो हायवे मेन रस्तो केल्लो शेतकारांक लागून कित्याक शेतां पिके वतात भाजी व्हरपाक झाडां व्हरपाक ट्रॅक्टर व्हरपाक ताका लागून हो मेन केल्लो रस्तो आतां हेजे 12 टनाचे बीन व्हडल्यो व्हडल्यो गाडी रेंचे बीन येयले आनी हो रस्तो पाड सो मागता पंचायती कडेन मातसो घालचो हेजेर नाका कित्याक केले फाटी ग्रामसभेतूय सांगलेलें की हो रस्तो करतलो म्हणून 5 सालां म्हणून ऑलरेडी केन्ना करतले हांव न्हू जवळ जवळ 7 म्हयने जाले आतां ग्रामसभा घेतलेले पळोवंक शकता हो रोड मेन शॉर्टकट आसा म्हणजे इनकेस हायवे घेता कलंगूट पणजी रोडाक जर एक्सिडंट जालो जाल्यार तो हायवे रोड बायपास अशें येता कळ्ळें न्ही ही सायडीन लोकांक वचपाक मेळटा नाजाल्यार तो रोडाक सगळे
पंचायती लक्ष घालून सांगोळडा ते द ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड हा पळय ते पावलो आहा तेंचे सगळ्यांनी लक्ष घालून सारको करचो हीच मागणी मुद्दम पळय उदक कशें येता तें मुद्दम उदक दाखयता उदक कशें येता तें भितर पळयना आनी ह्या पार्टाक उदक कशें भरला तें पळया मुद्दम परत हांगासरल्यान सगळें उदक कशें शेतां येता तें पळया कित्याक लोकांक आतां कोविडाक लागून जी परिस्थिती जाल्या पळय आयज लोक शेतान देंवल्लो आसा आनी लोकांक जर अशे त्रास जाले जाल्यार लोक शेतां कशें रोयतले आनी ते कशें आपलें पोट भरतले फायनली गव्हर्मेंटूय आमचो लोकलांचेर लक्ष घालिना तांकां जाय त्यो फेसिलिटीज दिना आयज ही परिस्थिती जाल्ली आहा सो मुद्दम पळयान उदक कशें भितर येता आनी कशें उदक वचता भितर तें मुद्दम दाखय हो सगळो लोड शेतान भितर येता सगळो लोक शेतां कशें लायतले आनी कशें पोट भरतले खबर ना अजून फुडें पान फुटून लोड कसो शेतांनी येता तो पळया मुद्दम हो पळय फूल आतां ती त्या सायडीक शेतां परत आसा ते सायडीक शेतांक वयता सगळें सो जाता इतले बेगीन हांगासर पंचायतीन ही शेतां जे बांद म्हणल्या पळय तें मातशें पुरोवन लोकांची शेतां वाचोवची इतलेंच मागता सो लोकल विलेजेसा कडेन मागता सपोज जर हो रोडाचें काम बेगान जायना जाल्यार तुमी भायर सरचें आनी हो इम्पॉर्टंट रोड तुमकां फाल्यां शेतां लावपाक आनी हे सायडीच्यान सगळ्यो जितले गाडयो ट्रॅक्टर वयता फाल्यां तुमकां कांयच व्हरपाक मेळचें ना आनी तुमकां शेतांय रोवपाक मेळचें ना फायनली ह्या बांदाचें जर कनेक्शन तुटलें जाल्यार कशें क्रॉस करतलो लोक